2021 जाल्ल्या शेळमेळावली IITक विरोध करपी 22 आंदोलनकर्त्यांक बुधवारा वाळपय न्यायालयांत हाजीर रावचे पडले. ह्या आंदोलनकर्त्यांक न्यायालयान 5,000 वैयक्तीक जामीन दिवपाचो आदेश दिला. IIT रद्द जाल्ल्या कारणान आमचेर दाखल जाल्ले गुन्यांव सरकारान फाटीं घेवचे अशी ह्या आंदोलकांची मागणी आशिल्ली, पूण सरकारान ही केस सुरूच दवरल्या. जे आमी IIT प्रोटेस्ट करताले सगळ्यात भाजपा तेन्ना आमी डिमार्केशन करपाक सगळ्यात तांकां आडोवंक गेल्ले. तेन्ना आडयता आसतना त्या खातीर आमचेर केस घातलेली आसा. आतां सरकारान IIT बेलावलीच्यान सायडीक काडलीत तेन्ना आमकां डिक्लेरूय केलें तशेंच केसी बी फाटीं घेता म्हणटकीर ते आतां आमकां केसी स्टार्ट केल्या हेंच्यांनी. ह्या गरीब लोकांचेर चड अन्याय करचो न्हू सरकारान, सगळ्यांच्यो केसी फाटीं घेवच्यो आनी बरे भशेन हें सरकार चलोवचें. आयज IIT संदर्भान जे मेळावली वासियांनी मुवमेंट केल्ले त्या संदर्भान आयज पयली केस सरकारान घातिल्ली आसा. जे ऑफिशियल गेल्ले जे डिमार्केशन करपाक प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 64/1 मेळावले हांगा आनी ते डिमार्केट करपाक तेन्ना तेंचे सरकाराचें एलिगेशन की ह्या लोकांनी तांकां डिमार्केशन करण्या पासून रिस्ट्रेन केल्ले, म्हणल्यार आडायले. ताका लागून तेंचे सेक्शन म्हणजे 143, 147, 341, 353, 149 सेक्शनाची केस घातिल्ली आसा. आनी आयज तिजें पयलें हियरींग जालें आनी कोर्टान तांकां 5,000 जामीन दिवप आसा.